नमस्कार. आयज आमचो गोवा पर्यटन खातें आयज तर्फे आयज आमकां सगळ्या गोंयभराक आयज आमकां शिगमो उत्सव हो आयज जाता. त्यात हेतून आमी आयज आमची परंपरा जी आसा जी तशी आमी पेडण्यान टिकोवन दवरलेली आसा, जी आयज देवाचो आशिर्वाद घेवन आयज आमच्या रवळनाथाचो तसोच आमच्या भगवतीचो आशिर्वाद घेवन आयज श्रीफळ दवरून आमी सगळीं जाण माझे कार्यकर्ते तशेंच बरे मागपी सगळे आमचे BJP सरकारचे आयज सगळे जाण मेळोन आयज आमी आयज आमच्या पेडण्यान हो उत्सव मनयतात. ताका लागून सगळ्यांचो प्रतिसाद आसता म्हणून हो सगळ्यान बऱ्यान बरो हो आयज आमचो पेडण्या हो उत्सव बऱ्यान बरो जाता. ताका लागून हांव जशें आयज आमचो डायनॅमीक CM हो आयज आमच्या जी परंपरा जी आयज आमची टिकोवन दवरलेली आसा ती आयज खऱ्यांनीच ताका हें करता, कित्याक तेणी सगळे आयज गोंयकारांक वा आमच्या हिंदू धर्माक जे आयज आमकां कितें तरी आमचो कल्चर हो फुडें वयता, जे आयज आमी रमटामेळ म्हणनाका जशेंच आमच्या चित्ररथ आसता तशेंच आयज आमी हांगासर फॅन्सी ड्रेसूय दवरलेले आसा, जे भुरग्यांकूय बी खंयसर स्टेज मेळची आनी भुरगीं आमची फुडें सरची खंय म्हणून आयज भुरग्यांकूय आमी तांकां हें दिता, स्टेज दिता. तशेंच आयज आमच्या खुबश्या गांवांनी हे लोक खूब कश्ट घेतात, जे आयज म्हयन्याचे म्हयने लागतात जे चित्ररथ करतलो जाल्यार आमकां ती फकाणां दिसता की येयलो काय गेलो म्हणटा अशें पळयलें काय, पूण ताका म्हयन्याचे म्हयने लागतात ते चित्ररथ सजयतलो जाल्यार ताका कश्ट खूब लागता. ताका लागून अशेंच भुरग्यांनी फुडें सरचें जाल्यार ही आमची परंपरा आसा ती टिकून उरतली आनी सरकार आमच्या बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता. त्या सपोर्टान आयज आमी सगळे जाण MLA तशेंच मिनिस्टर आयज आपल्या गांवांनी आयज हो आमचो परंपरा दाखयता, जी आयज आमची लोकांनी अशीच दवरलेली आसा, ती आमी टिकोवन दवरलेली आसा, ती आतां आयज आमी साजरो करतात. ताका लागून सगळ्यांक हांव तुमकां सांगता जी आयज पेडण्यान जशें आयज आमी सगळे जाण एके कडेन येयल्ले आसा अशीच ही परंपरा फुडेंय बी टिकोवन उरची आनी सरकारान असोच फुडें सगळ्यांक असो साथ दिवचो. आनी आयज सगळ्यांक हांव पयलीं मना काळजांतसून सगळे जाण हांगा येयली आनी असोच तुमचो साथ दिलो आनी एवरी इयर आतां आमी 4 वर्सां गेली आतां ही आमी शिगमो उत्सव हो असोच मनयता, बऱ्या हितून मनयता. तशेंच आमी फुडें बी अशेंच मनयतले. ताका लागून तुमकां सगळ्यांक हांव मना काळजांतसून थँक्स म्हणटा आनी सगळ्यांनी अख्ख्या पेडण्याच्या लोकांनी भायर सरचें आनी हो शिगमो उत्सवाचो तेंच्यांनी बऱ्यान बरो हें घेवचो. शिगमोत्सव आमच्या पेडण्या समितीन आयज आमी हांगासर शिगमोत्सव आयज फ्लॅग हें करून आयज भुरग्यांचे आमच्या रमटामेळ आयज हांगासर स्टार्ट केल्लो आसा आनी आयज म्हाका खूब उमेद दिसता जे आयज भुरग्यांनी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जाले, धाकटी भुरगीं आपल्या आवय पॅरंट्सांनी तेंच्यांनी बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा आनी अशीच आमी सगळे पेडणेकाराची सगळ्यांनी अशीच भुरग्यांक अशी बरी हे दिवची, कित्याक भुरग्यांक अशें पार्टिसिपेट जावपाक आनी अशेच प्रोग्राम आमी घडयत रावतले, जे आयज आमच्या बऱ्यान बरे आयज पेडण्यान हे कार्यक्रम घडटा ते आनी अशेच फुडें बी अशेच कार्यक्रम जातले. तशें भुरगीं आमी स्टेज दीत जाल्यार भुरगीं आनीक बरी स्मार्ट जातली. ताका लागून भुरग्यांक अशेंच फुडें आमी काडपाची खूब गरज आसा आनी आयज आतां पासून हो रमटामेळ स्टार्ट जातलो. आशिर्वाद घेवन आयज आमी गोवा पर्यटन खात्याचो आयज हांगासर शिगमोत्सव पेडण्या समिती आयज सगळे हांगासर हजर आसा. तशेंच आयज आमचे गव्हर्मेंटाचे पर्यटन खात्याचे आमचे सगळे ऑफिसर्स येयल्ले आसा. तशेंच आमचे डेप्युटी कलेक्टर तशेंच आमच्या पेडण्या म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन तशेंच वायस चेअरपर्सन, कावन्सिलर तशेंच माझे सगळे सरपंच, डेप्युटी सरपंच तशेंच मेंबर्स आनी तशेंच माझे धडाडीचे कार्यकर्ते तशेंच आयज हांगा जमलेले सगळे मिडिया प्रेस तशेंच आयज सगळे ऑफिसर्स हांगा उपस्थित आसलेले तांकां आयज शिगमो उत्सवाची खूब खूब शुभेच्छा पयलीं दिता. आनी जो शिगमो उत्सव आयज ना म्हटल्यार आमकां 4 वर्सां जालीं आमी हांगासर बऱ्या धूम धडाक्यान आमी मनयता.
जे आयज माझे सगळे कार्यकर्ते तशेंच सगळे मेंबर्स सरपंच आयज सगळ्या बऱ्यान बरो सपोर्ट दिवन आयज आमी हो पेडण्या सारक्या गांवांत बऱ्यान बरो हो आमी साजरो करतात. जे आयज आमचो डायनेमीक CM तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, जे आयज गांवांनी हे सगळे MLA मिनिस्टर्स आयज जे आपल्या आयज आमची परंपरा जी आसा हिंदू धर्माची जी आयज आमचे टिकोवन दवरलेली आसा आमच्या CMान, तशेंच पर्यटन खात्याचो आमचो रोहन खंवटे जे आयज बऱ्यान बरें काम करता. आनी खूब उमेद दिसता जेन्ना लोक सगळे भायर सरतात आनी ह्या शिगमा उत्सवाचेर बऱ्यान बरो तेजो प्रतिसाद मेळटा. ताका लागून एवरी इयर म्हाका दिसता शिगमा उत्सवा पयलीं हांव हांगासर सदांच प्रोग्राम एक दवरतालो, पण ह्या वर्सा म्हाजे अशे विचार येयले तो शिगमा उत्सवाच्या पयलीं तो प्रोग्राम दवरपाचो ना. जे आयज शिगमा उत्सव जावन थोड्या दिसांनी जो आयज अभंग रिपोज जो आयज सगळ्या हांवें पळयला हांगासर लोकांक खूब उत्साह आहा त्या प्रोग्रामाक. ताका लागून तो पेडण्यान हांव हाडपाचो विचार आहा आनी तो एज फास्ट म्हाका दिसता एप्रिलान तो प्रोग्राम हांव हांगासर आमच्या पेडणेकारांक तशेंच आख्ख्या गोंयच्या म्हज्या भावा भयणांकूय सांगूंक सोदता जेन्ना तो प्रोग्राम आसता तेन्ना तुमी त्या टायमार तुमी येवचे. तशेंच आयज म्हाका खूब उमेद दिसता जे आयज आमच्या सगळे गांवांसून आयज आमच्या पेडण्यान लोक येयल्ले आसा, जे आयज आमचो बऱ्यान बरो हो शिगमो उत्सव जे लोक कश्ट करून जे आपले रमाट म्हणून नाका तशेंच चित्ररथ आयज कितल्या म्हयन्यात लागता तांकां ते करपाक बऱ्यान बरो ते आपले कला दाखयतात, जी आयज पेडणेकारूय आमचे खंय फाटी ना. आयज पेडणेकारूय आमचे रमटाचे हेतूनय आसा जे आयज तेंचेय बी आसा रमट हांगासर. ताका लागून अशेंच आमचे भुरग्यांनी फुडें सरपाचे. जो आयज आमची परंपरा आसा ती परंपरा टिकोवन दवरतले जाल्यार भुरग्यांनी इंट्रस्ट घेवपाची खूब गरज आसा, कित्याक आमचो गव्हर्मेंट बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता आनी हेजेय फुडें बऱ्यान बरो सपोर्ट दितलो. ताका लागून सगळ्यांनी आयज बऱ्यान बरो हेजो उत्सव घेवचो. आनी जे पळय आयज सगळे जाण येयल्ले आसा गांवांनी आयज हांगासर रमटा मेळ म्हणून नाका चित्ररथ तेंच्यांनी बी आपले पाशेस काडून हांगासर हे सगळे बरे निभोवन घेवचे. आनी आयज हांगासर सगळे जाण जमले म्हणून हांव मनाक आजसून तांकां पयलीं थँक्स म्हणटा आनी म्हाजें भाशण हांगाच सोंपयता. सगळ्यांक नमस्कार. श्री देवी भगवती सातेरीक नमन करून आयज गोवा पर्यटक खाते, गोवा सरकार व पेडणे तालुका शिगमोत्सव समिती यांच्यानी आयोजित केलेल्या शिगमोत्सव कार्यक्रमाक आमच्या मध्ये उपस्थित आसात आमचे आमदार व हस्तकला लघु उद्योग विकास महामंडळाचे चेअरमॅन श्री प्रवीण आल्लेकर सर, पेडण्याचे उपनगराध्यक्ष शिवराम तुकोजी, ZP, सगळे वांगडी काउन्सिलर, सगळ्या पंचायतीचे सरपंच, पंच, उपसरपंच, सगळे आयोजक, कलाकार हांगासर खास करून उपस्थित असलेले ह्या कार्यक्रमाचे निरीक्षक करपी जज, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि पेडण्याचे समस्त नागरिक भावा आणि बहिणींनो, तुमचे ह्या कार्यक्रमांक नगरपालिकेच्या वतीन सगळ्यांचे स्वागत करता. शिगमोत्सव हो गोंयचो एक फार महत्वाचो आणि पारंपारीक उत्सव जावन आसा. ह्या उत्सवात आमची गोंयची परंपरा, संस्कृती आणि लोककला दिसून येता. आता थोड्याच वेळात ढोल ताशाच्या गजरान रोमटा मेळ, लोकनृत्य, वेशभूषा, घोडेमोडणी व चित्ररथाची सुरुवात करतली. आयचो हो दीस पेडणेकारांक खातीर खूप खास आसा, जेणे करून प्रत्येक गोंयचे कलाकार आपली कला सादर करपाक आयज पेडण्यान येयल्ले आसात. आमच्या गोंय सरकारान गोव्याची संस्कृती जपून ठेवपाक आणि फुडच्या पिढी कडेन पोचोवपाक सदांच प्रयत्न केल्लो आसा. शिगमोत्सव
शिगमोत्सवच्या मिरवणुका, लोकनृत्य आणि ऐतिहासिक देखावे ह्या सगळ्यातून आमची गोमंतकीय अभिमान दिसून येता. गोवा पर्यटक खाते व गोवा सरकार ह्यांच्यानी दरवर्षाप्रमाणे ह्या वर्षी सुद्धा हो शिगमोत्सव आयोजित केल्लो आसा, जेणेकरून आमच्या गोंयच्या कलाकारांक आपली कला दाखोवपाक एक मोठो मंच मेळटा आणि आमच्या फुडच्या पिढीक आमची संस्कृती समजपाक प्रेरणा मेळटा. आमचे आमदार श्री प्रवीण आलेकर यांचं सुद्धा आमकां अशा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करपाक सदांच सहकार्य मेळटा. आजच्या ह्या कार्यक्रमांक भाग घेतलेल्या सगळ्या स्पर्धकांक, कलाकारांक माझ्या कडल्यान खूप खूप शुभेच्छा दिता. आजच्या या शिगमोत्सव कार्यक्रमांक जे कलाकार आपली कला सादर करतले त्यांचे मनापासून अभिनंदन करता. तुमची कला, मेहनत आणि उत्साह ह्या कार्यक्रमांक अजून भव्य आणि सुंदर करतली अशी आशा बाळगता. तसेच ह्या कार्यक्रमाचे आयोजक मंडळान आणि सगळ्यांनी हो कार्यक्रम घडवून हाडपाक परिश्रम घेतले तांकांय मनापासून धन्यवाद करता. आणि ह्या शिगमोत्सव कार्यक्रमांक तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत कर. भगवतीक नमन करून आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादान आज गोवा पर्यटन विकास मंडळान जो शिगमोत्सव साजरो केल्लो आसा, साजरो करत आसा, त्यात म्हाका खूब अशी खुशी दिसता. आणि हांगा जो लोकांचो प्रतिसाद पळोवन इतके बरें दिसता की आणि थोड्या टायमान हांगा हेचे आमचे फॅसिलिटीज बी जावपाची आसा आणि सगळ्यांची तुमी हेचो आस्वाद घेवपाचो आणि आमदाराच्या सहकार्यान असोच ह्यो शिगमोत्सव जावपाचो इतके सांगून माझे 2 शब्द सोंपयता. वंदन करून त्याचप्रमाणे नमस्कार करतो. आज गोवा पर्यटन खाते आणि पेडणे शिगमोत्सव समिती यांच्या संयुक्त विद्यमानं आजचा हा शिगमोत्सवाचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होत आहे. आपण सर्वजण जमलेले आहात. आपणा सर्वांचं स्वागत झालेलंच आहे. आपणा सर्वांना या शिगमोत्सवाच्या शुभेच्छा देतो. त्याचबरोबर आज संपूर्ण गोव्यातून जे चित्ररथ म्हणा किंवा रोमटामळे या ठिकाणी आपली कला पेश करणार आहेत, या सर्वांना तुम्ही एवढ्यासाठीच बघायचं आहे की त्यामधून तुम्हाला सर्वांना इन्स्पिरेशन मिळेल आणि आपण सुद्धा अशाच प्रकारे शिगमोत्सवामध्ये भाग घेण्याचं तुम्हालाही अशी बुद्धी व्हावी. आणि यासाठी तुम्ही सर्वांनी हा शिगमोत्सव हा बघितलाही पाहिजे. पण त्याचबरोबर महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की आपले जे कलाकार आहेत, आपल्या पेडण्यामध्ये कलाकार आहेत, या पेडण्यातल्या कलाकारांनाही उत्स्फूर्तपणे यामध्ये भाग घेऊन त्यांनी आपली कला पेश करायची आहेत. आपल्या पेडण्याच्या विविध भागामध्ये रोमटामेळ खेळले जातात, तालगडी खेळली जाते. परंतु कैक वेळेला ही तालगडी म्हणा किंवा रोमटामेळ व्यवस्थितपणे किंवा कुठल्याही स्पर्धेमध्ये सहभागी होत नाही. या सर्वांना सहभागी होण्याची आकांक्षा उत्पन्न व्हावी. आपण सर्वांनी या शिगमोत्सवाच्या रोमटामेळाचा म्हणा किंवा चित्ररथांचा आस्वाद घ्यावा आणि हा शिगमोत्सव अत्यंत यशस्वीपणे संपन्न व्हावा. एक महत्त्वाची गोष्ट या ठिकाणी नमूद करतो की आपल्या शिगमोत्सव समितीचे जे अध्यक्ष आहेत श्री प्रवीणभाई आलेकर, आज यांनी या शिगमोत्सवासाठी खास प्रयत्न केलेले आहेत. केवळ त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शनच केलं नाही तर आर्थिकसुद्धा सहाय्य त्यांनी केलेलं आहे आणि आजवर ते करत आलेले आहे. त्यामुळे त्यांनाही मी शुभेच्छा देतो. तसंच पुढे कित्येक वर्ष तेही आम्हाला या ठिकाणी आमदार म्हणून लाभावेत अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आपण सर्वांचं पुनश्च एकदा स्वागत करतो आणि मी माझे गोवा पर्यटन खात्याच्या भूमिका कार्यक्रमामध्ये ते भाग घेत असतात आणि संपूर्ण गोवाभर त्यांचं परीक्षण होत असतं. फोटोग्राफी म्हणा किंवा वेगवेगळ्या अशा कलाकृतीमध्ये ते पारंगत आहेत. असे आपले गोव्यान कितले बक्षिसां मेळ्ळ्या तुका गोंयभर चित्ररथ स्पर्धेसाठी आहे. कोण प्रोत्साहन दिता तुका? प्रोत्साहन म्हटल्यार सगळीच या ठिकाणी सुंदर अशी कलाकृती स्पर्धा क्रमांक 121 यांनी सादरी. तू कितली वर्सां ही करता वेशभूषा? आता माझे 60 वर्षाले 7 वर्सां. आणि पयलीं मागीर घराघरांनी वयता अशें शिगम्यांक? सगळ्या घरा वयचीच पडटा म्हाका, नाजाल्यार म्हाका त्रास जावंक शकता. पण गेल्या उपरांत मागीर अमर आसता. हां, दर फक्त वर्सा म्हाका करचीच पडटा ती देवाची.
शिगम्यांकूच करता 7 वर्सां जाली काय पयलीं करतालो? पहिली ना फक्त शिगम्याची फक्त खेळ शिगमे. येयला का 3 दीस 4 दीस 3.5 दीस सारको येस आणि ओके रोमटा मेळाक वयता सवाडे मडगांव वास्को सांगे येस सगळ्याक वयता. ओके तुम्ही पळयतात GNH.